आधार सेंटराचेर येयले हांगा कितें एक्झॅक्टली इश्यू आसा आधार सेंटरान? हांव जस्ट एक्चुअली विजीट केलें हिंगासर आयज बेजिकली. देर आर दोन मेजर प्रॉब्लम जाले की एक तर तांचो कोण तरी एक स्टाफ जो आसा पळय दिस इज म्युन्सिपालिटीच्या भितर हें आधार फॅसिलिटेशन तेंच्यांनी ऑफिस ओपन केलां. सो इट हॅज टू बी व्हेरी प्रॉम्प्ट कित्याक लोकांक हिंगा सकाळीं 8 येवन 12 जायसर परत दनपारची मागीर सेकंड 2:30 टायम दिवप एक जस्ट फॉर आधार फॅसिलिटेशन म्हळ्यार आधार अपग्रेडेशना खातीर म्हाका दिसना. आनी गव्हर्मेंटूच रूल काडटा की भुरग्यांची कार्डां अपग्रेड करपाची तेंचे सगळे बाकीचे बायोमेट्रिक्स अपग्रेड करपाचे हे तुमीच रूल काडटात. जर तुमी जेन्ना रूल काडटात जाल्यार बेजिकली यू शूड अंडरस्टँड की तुमचो स्टाफ जो आसा पळय तो हाय लेवल आसपाक जाय. कित्याक तुमी एका मुर्मुगांवन जर आयज जर हिंगा करता जाल्यार हिंगा एक 5 स्टाफ आसपाक जाय सो दॅट इट शूड बी टॅकल्ड व्हेरी फास्ट. सेकंड गोश्ट देर शूड बी ऑल्सो थरड चॅक हे जे कावन्सिलर कोण येवन सायनी मारून आपूण रावता म्हणून जे फॅसिलिटेट करता पळय ताचेरूय चॅक करपाक जाय एंड एजंट शूड बी अवॉयडेड. आतां हें हांव फर्स्ट टायम सांगता कित्याक हें म्हाका आतां लोकां कडल्यान कळून येयलें की देर आर फ्यू एजंट्स हू आर कमींग थ्रू कावन्सिलर्स आनी आपली कार्डां करून घेता. आतां कितकें खरें आनी कितकें खोटें ताचेर हांव डिटेली अंडरस्टँड करतलो. बट दीस शूड नॉट हॅपन. जर आधार कार्ड जावपाक शकता इट इज एन पार्ट ऑफ एक्चुअली अबाउट चोरी. आयज आधार कार्ड जर एका मनशाचें आसलेलें डुप्लिकेट जावं शकता हिंगा जाल्यार बाकीचे कितेंय गोश्टी घडपाक शकतल्यो. सो हांव थरड त्या डिपार्टमेंटा कडेन मागता जे फॅसिलिटेशन तेंचे पर्वरी हेड ऑफीस आसा तांच्यांनी हिंगा जाता ते बेगीन 2 स्टाफ घालचे आनी देर शूड बी अ प्रॉपर टोकन सिस्टम एंड प्रॉपर लायनअप. लोकांक हे उबे रावपाकूय पडपाक जायना बिकॉज एट द एंड वी आर हियर फॉर द पब्लीक सर्वीस. आमी कोणाचेर उपकार करना. यू कॅन चार्ज 10 रुपीज फीज. आय वोंट से नो कित्याक आयचे दिसान 10 रुपया व्हडले न्ही. पूण कितें आसा यू हॅव टू बी व्हेरी प्रॉम्प्ट इन दीस सर्विसीस. डॉक्युमेंट्स ना धाडा रिटर्न. कोण कोणाचेर घेयनाकात आपल्या आंगाचेरय घेयनाका. बट द थिंग इज समबडी वन कावन्सिलर इज सायन मारता आनी कोण तरी आमदार सांगता म्हणून करनाका. हे फुडें गोंयकारांक म्हारग पडटलें. थँक्यू. खंय तरी हांगासर एजंटांचो रोल असो दिश्टी पडटा की खुबशे एजंट डेफिनेटली न्हू. जेन्ना ऑफीस आसा ती 20 टोकन अमावंट घेता 2 स्टाफ आसा जाल्यार डेफिनेटली एजंट्स येतात आनी हेंचो कितें रोल तो म्हाका कळना. भायर सगळे सायबर जे शॉप्स आसात तांच्यांनी एक तांकां दिया मरे फॅसिलिटेट करपाक. तांकां हिंगा कितें काडपाक जाय. दे वील चार्ज. ते 5,000 चार्ज करता 10,000 चार्ज करता तेंचो प्रॉब्लम तो. कोण एफर्ट जाता तो पे करतलो. म्हाज्या सारके सादारण मनशाक जावचें ना एफर्ट. आय एम स्टील टॉकिंग अबाउट 10 रुपीज. ते 10,000 5,000 2,000 म्हणटा पळय कोण घेता ते गव्हर्मेंट हॅड टू विजलायज इट. गव्हर्मेंटाची ड्युटी की बाबा हे प्रॉपरली ते एजंट घेवन येता ते सारके आगाय ना ते देर आर चान्सीस हातूनच ते फेक वाडपाक शकता. दुयेल आधार कार्ड आसपाक शकता. थँक्यू. खंय तरी हालींच तुमी काँग्रेसाचें ऑफीस एमपीचें ऑफीस इनॉग्रेट केलें आनी तुमी खंय तरी लोकांक उलो मारलो की आपल्या ऑफिसान ही असली कामां येवन करपाची म्हणून. हय डेफिनेटली. सी बेजिकली आमचो जो साऊथ गोवाचो जो खासदार आसा पळय कॅप्टन विर्याको ताणें तांणी आपलें ऑफीस ओपन केल्लेलें आसा खंय आमच्या जस्ट ऑटो सर्विसाच्या नॅक्स्ट टू पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजीट. लोकांनी असले कितें इशू आसात पळय ते आयज वाडल्यात. जर तूं आधार कार्ड रेशन कार्ड बाकी सगळे ज्यो गोश्टी सगळे डिपार्टमेंटात इशू जो पर्यंत आमच्या कडेन पावना किंवा त्या कॅप्टन सरा कडेन पावना देन ही वोंट बी एबल टू गिव जस्टीस टू इट. सो तुमचे जे क्वेरीज आसा पळय ते आमच्या ऑफिसा पर्यंत पावया. डेफिनेटली वील ट्राय टू गेट अ सोल्युशन फॉर इट.